सो आज आता आम चयत आहे की पाले श्रीधांव हे गांवचो लोक प्रोटेस्ट कोता रातभर आल्लो आणि आमगे कलीग एमएलए विरेश बोरकर हा तेमी ओडून मॅन हँडल केलो. आज हांव आतां थिंग वचपा भायर सरलो हा. सगळे ऑपोजिशन एमएलए विजय सरदेसाई, युरी आलेमांव, एल्टन, कार्लूस, एडवोकेट कार्लूस, विरेश आहा, हांव आहा आणि क्रूज आहा. सगळ्यांनी आज भायर सरचे येवचे विरेशाक थँक दिवपाक. दीस फायट इज नॉट अबाउट विरेश, दीस फायट इज फॉर गोवा. हे आज जे जाता एमएलए ओडून भायर उडयताय मागीर मुठाय विवा पोर्चुगाल कित्याक मुडचका म्हूण. आज ही परिस्थिती जाल्ली हा. आज परिस्थिती असली जाल्ली हा की 39A चेंज ऑफ झोन जे हा हे शेतान देखून झोन चेंज कोताय. आमगे हिंग भाणाल्यांत कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय केल्ली हा. सो मागोता सगळे गोंयच्या लोकांक आमूल माच पसून रावनाकाय. एआय आज थिंगा विरेशा न्हू गोंयकारांक टँक दिवपा एआय. दिस इज ऑल अबाउट गोवा. 39A स्क्रॅप जावपाचें, न्यू रिजनल प्लॅन हाडपाचो. हेजेरी नेट दवरया, हेजेरी गव्हर्नमेंटाचेर प्रेशर घालया आणि प्रमोद सावंतागे गव्हर्नमेंटाक 39A भायर काडून उडोवपाक आणि हे रिजनल प्लॅन घालपाक हो डिमांड आमी घालया. कम इन लार्ज नंबर्स, लेट अस सपोर्ट द पीपल, लेट अस सपोर्ट विरेश and let us unitedly confront the BJP government this time. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.